मंगलम। श्रीराम हरिगुरुभ्यो नमः। तुम सगळ्यांक काही ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ म्हणके आमगेला जीवोत्तम परतगाळी गोकर्ण मठ अंतू जेवतसेला 550 वर्षा कार्यक्रम आरंभ झालेला आसा। ताका आमकां मुख्य जावन पायची दिवसारी आमगेला भारताच्या प्रधानमंत्री जावन आशिल्ल्या मोदीजी येवच्या विशय तुम सगळ्यांक काही गोत आसा। तशें आसतना आमी हांगा खंयची रितीर व्यवस्था जावका कशी रितीर चोलका म्हूण सांगून आमगेले एक सेक्युरिटी प्रोटोकॉल्सा प्रकार हांव तुमकां एक दोन उतर सांगच्याक इश्ट पावता आनी सगळ्यांनी आमकां ह्या विशयार सहकार करून अशीची चोलका म्हूण सांगून आमकां सगळ्यां लेगीत निमून घेतांची। ह्या दोन विशय कशें म्हळ्यार मुख्य जावन तुमगेल्या काराचे की रिमोट कार कीज डेपॉजिट करूशाक आमी एक सेपरेट काउंटर केलेलो आसा। हें आमी मुख्य द्वारांतू महाद्वार आसा आमी काही तुमी देवस्थाना मठा भितर एंट्री जाता की ते महाद्वाराचे कडेन एक सेपरेट काउंटर सेटअप केला। त्या काउंटरांतू तुमी रिमोट कार कीज डेपॉजिट करून ताका एक टोकन्स दितांची। त्या टोकन तुमी जबाबदारी जाग्रतेरी काण दवरून घेवका। रात्री मागीर प्रोग्राम जातरी तुमी ते काउंटरार येवन त्या रिटर्न घेवका। ते टोकन दिल्यार तुमकां कार कीज रिटर्न मेळटा। तशें देखून त्या कार कीयाचे टोकन तुमी जाग्रतेरी काण घेवची जबाबदारी तुमगेल्या हातांतू आसता। ताका संबंध जावन आशिल्ल्या विशय कशें म्हळ्यार तुमी कारांतू तुमगेल्या स्मार्ट वॉचेस असो कॅमेराज असो त्या ह्या महाद्वारा देखून भितर परमिशन ना तुमकां हाडूंक। तशी ताजे खातीर तुमी कारांतूची ह्या स्मार्ट वॉच असो कॅमेराज असो दवरून घेवन लॉक करून स्मार्ट की कसं की त्या मात्र हांगा ह्या काउंटराक येवन डेपॉजिट करता म्हूण सांगून तुमगे लागीं निमून घेतांची। ह्या एक विशय। हाजे नंतर नेक्स्ट कशें म्हळ्यार आमगेले पार्किंगाची व्यवस्था। आमी पार्किंगाची व्यवस्था हांगा 4 कडेन केलेलो आसा। फोटके ग्राउंड, कलमट ग्राउंड, मल्लिकार्जुन टेम्पल कॅम्पस अंतू आनी अनेक अरेंजमेंट्स जाता आसा इन प्रोसेस। हाजे विशय तुमकां जल्द तितली बग्गी तुमकां तिळशितांची। आमकां कर्नाटका दाखोवन खंयची पुराय गाडी येता आसा की त्या सगळ्यांनी फोटके ग्राउंडांतू पार्किंग करून घेवका। आनी कर्नाटका दाखोवन खंयची बसस येता आसा की त्यांनी दयकोरून मल्लिकार्जुन टेम्पल कॅम्पसा भितर दवरून घेवका। गोवा दाखोवन खंयची पुराय कार्स आनी पुराय व्हडले गाडी खंयची पुराय येता आसा की त्या कलमट ग्राउंडांत आमी दवरची व्यवस्था करून घेतिल्लो आसा। आनी गोवा दाखोवन खंयची पुराय बसस आसा की त्या पुराय आमी मल्लिकार्जुन टेम्पल कॅम्पसा भितर व्यवस्था केलेलो आसा। आमकां ह्या कार्यक्रमाक आमगेल्या गोवा ट्रॅफिक पुलिसान मस्त सहकार दिलेलो आसा। तशी त्यांनी ईच पार्किंग लॉट असो आनी विंगड आमगेल्या कॅम्पसांत मठाच्या परिसरांत असो त्यांनी वास आसतांची। तुमी खंयच्याय रितीर कसले ह्या डाउट्स एक तुमगेले कसले सहाय जावका म्हणजे जाल्यार तुमी तांकां एनी टायम कॉन्टॅक्ट करूं येता। तशी की ना हांगा मठाचे महाद्वार आमी 12:30 घंट्याक बंद जाता। म्हळ्यार मोदीची आमगेल्या विंगड इतर कार्यक्रमांनी पुरो दवरून घेतिल्लो आसा। ताजे खातीर आमी 12:30 आमकां ते महाद्वार बंद करपा जाता। ताज्या पयशे फुडें तुमी सगळ्यांनी येवन घेवन ते बसार येता असं म्हणजे जाल्यार महाद्वारा लेगीत देवन घेवन हांगा देवस्थानात मठा दाखोवन आमी महाद्वारा दाखोवन मठा येवच्याक व्यवस्था केलेलो आसा। तांतूं तुमकां बसार आयल्यांक बसाची व्यवस्था दितांची। मागीर कार्स आसा बग्गीज आसा तशी नाना रितीर आमी अरेंजमेंट्स केलेलो आसा। तशी ताची सदुपयोग तुमी सर्वांनी काण घेवका आनी महाद्वारा दाखोवन मठा येवची व्यवस्था आमी केलेलो आसा। ह्या तुमकां विशय तिळसूच्या इच पावता।